सांगपाचें म्हणजे वी हॅव रिसिव्ड अ एप्लिकेशन फ्रॉम अ पर्सन कॉल आदित्य भंगे ऑन 7 तारीख काय 8 तारीख कितें आयिल्लें आमच्या कडेन. ओके, वी हॅव गिवन हिम अ परमिशन फॉर द ओपिनियन पोल ऑन 9th of January. ओके, देन आफ्टर आज विथआउट आर नॉलेज काउन्सिलाच्या इन्फॉर्मेशना शिवाय एक कंप्लेंट इनवर्ट जाल्या. आय शो यू, दिस इज व्यापारी संघटना. Okay, this complaint has been inverted today on 12th of January. Okay, on this complaint, ही official inward actually councilकडे येऊंक जाय आशिल्ली, जी inward पावूंक ना. And without the knowledge of this complaint, Chief Officer Kabir Shirgaonkar has directly revoked the order permission given to the Aditya Bhange for opinion poll on 16th. And this is a revoke order. And तुम्ही पळयतले on this revoke order तेंच्यांनी चेअरपर्सनाक किंवा काउन्सिलाक मार्क करूंक ना. इट इज बीन डन ऑन हीज लेवल विदाउट इन्फॉर्मिंग द काउन्सिल. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा टू कबीर शिरगांवकर, चीफ ऑफिसर सांखळे. 2 गजाली ताणें केल्यो. फर्स्ट थिंग इज दॅट ही हॅज मेड लॉस टू द म्युनिसिपालिटी. दॅट इज 10,000 रुपीज पर डे आमी जो चार्ज केलो तो लॉस केलो ताणें. दुसरें म्हाका आनी एक सांगपाचें की एंटायर सांखळे मार्केट हेजेर आमी कंटिन्युअसली लास्ट 7 months काम करता टू गेट इट वेल स्टेबल्ड. आमी तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी आमी एम्पल ऑफ पार्किंग अवेलेबल केला. आमी सगळे रोड्स ऑन द मंडे मार्केट डे दिसा ओपन दवरल्या लोकांक. 4 व्हिलर न्ही, एम्ब्युलन्स न्ही, तर व्हडली फायर ब्रिगेड सुद्दां घेवन फिरोवंक शकता अशे रोड्स ओपन आहा. आनी जो ओपिनियन पोलाचें परमिशन काउन्सिलान दिल्लें तेजेर 100% काउन्सिल क्लियर आहा की देर इज नो हर्डन ऑन द मार्केट डे सुद्दां. कित्याक थंय आमी प्रायवेट एक प्रॉपर्टी आसा तेंच्या कडेन आमी तेंचे कितें तरी उलोवप जाल्लें. तेंच्यांनी म्हाजे कडेन वर्बल इन्फॉर्मेशन दिल्लें की दे हॅव पार्किंग फेसिलिटीज डन सेपरेटली बिसायड्स द ग्राउंड म्हणून. सो म्हाका दिसना देर इज एनी प्रॉब्लम वीथ द काउन्सिलाक ह्या परमिशनाचेर कांयच प्रॉब्लम ना. तर हें परमिशन जें कितें रिवोक केलां तें कबीर शिरगांवकरान ऑन हीज लेवल केलां विथआउट इन्फॉर्मिंग द काउन्सिल.